इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स. सभापती महोदय, उद्योग व्यापार आणि वाणिज्य हाचेर 145 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महोदय, रॅम्प हे भारत सरकारचे MSME येवजणे खाला 24-25 या आर्थीक वर्सा सावन 3 वर्सां खातीर स्किल डेव्हलपमेंटाच्या खातीर अनुरूप कार्यावळी, बिझनेस मॅनेजमेंट ट्रेनिंग्स, टेक्नॉलॉजी अँड टुरिझम रिलेटेड ट्रेनिंग दिवपा खातीर 61 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. फुडें MSME खातीर एकूच सुवातीचेर उपाय म्हणून युनिफाईड डिजिटल पोर्टल सुरू करतले, जे बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर स्थापन करून तशेंच वुमन एंटरप्रिनरशिप फॅसिलिटेशन सेल आणि गोंयांतल्या MSME कडल्यान एक्सपोर्ट वाडचो ह्या सारक्या वेवसायिकांक सुविधा प्रदान करतले. सभापती महोदय, राज्यांतल्या लॉजिस्टीक वेवसायाक चालना दिवपाच्या हेतून लॉजिस्टीक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी 2023च्या खाला 8 नव्यो स्किमी चालीक लायतले, ज्याच्या वरवीं सबसिडी ऑन द फिक्स्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रॅफिक ट्रॅकिंग इक्विपमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ द लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, स्किल डेव्हलपमेंट, रिडक्शन ऑफ द स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फीस अँड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कोल्ड चेन युनिट अशा सुविधा पुरवणी जातली. ह्या खातीर रुपया 4.73 कोटीची तरतूद केल्या. स्पीकर सर, for industries stroke organizations and who are ready to invest more than 5,000 crores in the state of Goa, I propose to give them various incentives such as full SGST reimbursement for 5 years, 50% waivers, stamp duty and registration, subsidy on the supply of various amenities for the period of 5 years and other such similar benefits. I also propose to give the interest rebate on a working capital to the cashew industry who are into the processing of Goan cashew. Goa IDC. Speaker sir, Goa IDC done commendable job for bringing more reforms and boosting the industrial activities in the state. In order to support Goa IDC for infrastructural development, the provision of 10 crores has been made. सभापती महोदय, केंद्र सरकारच्या पालवान तुया, कुंकळी, मडकय आणि वेर्णा हांगासर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टेला खातीर 107 कोटी रुपया खर्चून हॉस्टेल बांदकामाच्या कामाक ह्या आर्थीक वर्सा सावन सुरवात जातली. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्याचे नाव बदलून आता डिपार्टमेंट ऑफ द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट अशें जातले. ह्या खात्याची तरतूद 107 कोटी रुपयाची आसा. सभापती महाशय, गोवा लेबर वेलफेअर बोर्ड ह्या वेगवेगळ्या योजनेच्या लाभार्थी तसेच गोवा बिल्डिंग आणि हेर बांदकाम बोर्डाचे लाभार्थी हांकां ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करपाक मेळटले. तशेंच ताचो लाव DBT पद्दतीन त्यांच्या बँक खात्यात मेळटलो. हाच्या खातीर हांव कामगार खात्याचे डिजिटलीकरण करपाचो प्रस्ताव मांडटा. गोंयांत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, पेंटर, सुतार, गवंडी, फॅब्रिकेशन आदी हांच्या खातीर ऑनलायन स्तराचेर मार्केट उपलब्ध करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लागून लोकांकूय बी त्याच्या गरजे खातीर अशा कामगारांक सोदप सोपे जातले आणि नोंदणी केल्ल्या कामगारांक कामूय मेळटले. Speaker sir, I propose to launch a dedicated job portal which will be enable all companies in Goa to post their job vacancies on this portal and also allow the Goan candidate to receive the exclusive access to all the openings for the first 7 days, ensuring the local talent to get the first opportunities. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महोदय, फॅक्टरीज आणि बॉयलर्स खात्या खातीर 16 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महोदय, बॉयलर अटेंडंट ग्रेड 2 परीक्षे खातीर गोंयचे उमेदवार पात्र जावचे म्हणून म्हज्या सरकारान बॉयलर अटेंडंट कोर्स सुरू करतले. फॅक्टरींनी आणि हेर आस्थापनांनी गोंयच्या तरणाट्याक बॉयलर ऑपरेटर म्हणून रोजगार मेळचो ह्या हेतून हो कोर्स सुरू करता. व्यावसायिक सुरक्षितताय आणि भलायकी जागृताय तयार करपाचो एक भाग म्हणून शाळेतल्या विद्यार्थी आणि तांत्रिक संस्था खातीर प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजित करतले, जातूंत उद्योगीक सुरक्षा, वीज सुरक्षा, उजो पालोवपाची सुरक्षा, मानसीक भलायकी, आपत्ती व्यवस्थापन, आपत्कालीन तयार आदी विशयाचो आस्पाव आसतलो. सभापती महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर घटमूट करपाच्या हेतून नवे कार्यालय इमारतीची पुनर्बांधणी डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जातली आणि हाका अंदाजे 14 कोटी रुपया खर्च जातलो. तशेंच अंदाजे 4 कोटी रुपयाचे हॉस्टेल इमारतीच्या उदरगतीचे काम डिसेंबर 2025 पर्यंत पुराय जातले.
Speaker, sir, my government had reduced the VAT on a natural gas from 12.5 to 4% to ensure the cleaner energy use. I would like to announce that new registration shall be given only for the boilers operating on non-polluting fuels. For the existing registered boilers operating on the non-cleaner energy, a phase-wise conversion to the natural gas fuels would be notified by disincentivized using of the polluting fuels.